फुडल्या वर्सा सावन 8वी ते 10वीच्या भुरग्यांक पुस्तकांनी रोड सेफ्टीचो एक लेसन आसतलो। ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकारान रोड सेफ्टी विकाचे निमतान जाहीर केले। सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट ह्या वर्सा सावन आनीक खर जातलो। गोंयांत रस्त्याचेर वर्साक सुमार 320 लोक मरतात, तातले 160 वयर टू व्हीलर वाले, चडशे मरतात खंय हेल्मेट नाशिल्ल्यान। 19 ते 15 सप्टेंबर गोंयांत रोड सेफ्टी वीक। जो रोड सेफ्टी गोंयचो चालू करपाक हांवें 2010 सुरवात केली। नाव नंबर ऑफ एक्सिडेंट कर्टेल डावन हाजो अर्थ असो न्हय की ते सोंपले किंवा ते खूब बरें काम। आणि रोड सेफ्टीन जेन्ना काम करता तेन्ना व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मोटर व्हेकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट। आमचो गोंयचो मोटर व्हेकल एक्ट आसना, जो एक्ट 1984 आणि 89 एमेंड केल्लो, तो एक्ट आतां परत एकदा आमी ह्या वर्सा एमेंड करपाक घेतला। आणि हो जेन्ना एमेंड जातलो तेन्ना देर विल बी अ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर देर विल बी अ लेसन in the school on road safety for standard 8, for standard 9 and for standard 10, and it was decided by Union Ministry Road and Transport। दोन गोष्टी तुमच्या मुखार मांडल्यो की 4.5 लाख एक्सिडेंट जाता आणि 1 लाख जवळजवळ 10,000 लोक वर्साक मरता। गोंयांत ताचे प्रमाण आसा जवळजवळ 320 आणि सांगपाक वायट दिसता जवळजवळ 60% of the people died because of two wheeler। म्हणजे जवळजवळ 160 वयर लोक टू व्हीलरान मरता। आणि नॉन वेअरिंग ऑफ हेल्मेट तातूंतले 90% आसता। टू व्हीलरान जे लोक मरता तातूंतले 90% फॉर नॉन वेअरिंग ऑफ हेल्मेट आसता। आमदार, मंत्री वा ब्युरोक्रेट्सांनी ट्रॅफिक नेम मोडून मागीर साल्वार करात म्हणून पांय पडटल्या सपोर्टरांचे फोन कॉल्स घेवचे न्ही म्हणून ताळगांवची आमदार जेनिफर उलयली। We had last year recorded of 4,230 road accidents, which is very high with an average of 12 each day, and I was just now told by Mr. Martins it's even higher than 12. But another point that's very important, I would personally request all the honorable MLAs, bureaucrats, person in power to make a conscious decision not to entertain phone calls and requests from supporters who have been violating traffic rules. This is a very common complaint by traffic police and the law enforcement agencies while they discharge their duties. The whole purpose of this exercise of having a road safety week is defeated if this is done. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। मगो आनी बीजेपी युती आसा आनी उरतली म्हणून खबरो आनी वक्तव्य येतात खरी, मात सीट शेअरिंगाचेर आतांच वाद जावंक लागल्यात। दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळान मगोत येवचो म्हणून पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान उलो मारतनाच दिवचलचो सीट आमकांच जाय म्हणून बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी मीटिंग घेतली। मनीस सगळे करू शकना, त्याची पक्षाची गरज आसा। परत एकदा नरेश सावळाक नम्र विनंती करता की ताणें मगोवतूच जाय। सावळाक मगोवन आपयतनाच दिवचलची बीजेपी जागी जाली। दिवचलचो सीट सोडपाक बीजेपी तयार ना। आमकां वयसून ठोस आश्वासन मेळिल्लें आसा की हो भारतीय जनता पक्षाकूच मेळटलो आनी हो भारतीय जनता पक्षाचो बालेकिल्लो आसा सुरवाती पासून, आनी तो भारतीय जनता पक्षाकूच हाज्या फुडें तिकीट मेळटली आनी तो उमेदवार आमचो भरघोस मतांनी निवडून येतलो। असंख्य उपक्रम या मतदारसंघात पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राबयल्ले आसा आणि हे सगळे असताना भारतीय जनता पक्ष केन्नाच ह्या मतदारसंघाचेर पाणी सोडचो ना। आमचे मंडळ युवा मोर्चा आसा, महिला मोर्चा आसा, किसान मोर्चा आसा। आम्ही ऑलरेडी पक्ष संस्थेकडे मागणी केली आहे की युती जावची निश्चित, पण हो मतदारसंघ गेल्या विधानसभेच्या मतदारसंघाप्रमाणेच हो फक्त भारतीय जनता पक्षाकडे उरचो अशी आमची एकमुखी मागणी आम्ही आमच्या पक्ष श्रेणीक केलेली आसा। आमकां ठोस आश्वासन मेळिल्लें आसा की भारतीय जनता पक्षाने मोगोच्या युतीच्या हितून हो मतदारसंघ 100% भारतीय जनता पक्षाकडे येतलो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। आता पळोवया गोंयच्यो कांय बाकीच्यो खबरो। अखिल भारतीय प्रोफेसर असोसिएशन आणि अखिल गोंय बंजारा समाजाची 5वी अखिल गोवा प्रोफेसर परिशद जाली।
बंजारा लोकांच्या प्रश्नांचेर परिशदेत उलोवप जालें. We are conducting this 5th National Banjara Professor Association because we have elevated from that community. We reached a highest academic position. So it is our primary duty to, whatever we want to send the message to the poorest poor, and in our tandas. Mainly we are living in tandas. The lakhs of tandas are there in the country. Till today there is no power, there is no schools. So how can they come up to government's expectation? Whenever the government talks, any government, Pradhan Mantri or any chief minister, they ask the talk about the poorest poor and some communities. But they can expect, how can they reach the goal of their expectation? आता जो मेन उद्देश किती असा, we see that there are a lot of social problems in the entire country, in the Banjara community. So all the research professors, they will be coming up with their research papers to solve the problems, like the education related problems. There are community socio-economic conditions of the Banjaras in the entire country and their social status. आयतारा गोवा स्वराज पार्टीचे दक्षिण गोवा अधिवेशन जालें. सत्तेर आयल्यार पार्टीन तांचो अजेंडा सांगलो. We got a standard written down roadmap which is a permanent manifesto. We don't change from here to there. We say also our government will be the party's driver. See, we have a different type of setup. We have changed the whole setup. The people deal with the government. Where is the party? Party promised. So our party will be there shielding the people from the government. People will not talk to the government. They do not need to talk to the government because the government will be the driver. 35,000 crores are loitering there. We will take it, put it in a fixed deposit. We will put the enforcement directorate required, if necessary, to recover that within 3 months. रवींद्र भवन आणि भांगराळ्या गोंयान मेळून मडगांवां रवींद्र भवनात कोंकणी भजन कार्यशाळा दवरिल्ली. मंदारांनी मंदिरांनी घंटा नादाच्या तालाचेर आणि त्या नादाचेर ताळ पकवाज गाजोवन आम्ही आमची भजनां गाजोवया आणि संवसाराक दाखोवन दिवया. मीराबाईची भजनां गाजली, सूरदासाची भजनां गाजली, कनकदासाची कर्नाटकान भजनां गाजली, तशी आमच्याय बीन गोंयांत आमची भजनां गाजूली. आमच्याकडे संत नाच आहेत, पण संतांनी जे पावित्र्य आपल्या काळजात जगयले, संतांनी जी मंगल कार्याची दृष्टी आपल्या लोकांमुखार दवरली, असे कितलेशेच पवित्र लोक आमच्या गोंयांत आसा. दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो. वैसे कोकणी भजन से केवल कोकणी का प्रचार प्रसार न सीखो, कोकणी में हर एक परिवार को शांति और सुकून मिलना भी सीखो. प्रुडंटा खातीर सावी डायस. एफसी गोवाची तिसरी प्रॅक्टिस मॅच 2-8-2 गोलांनी ड्रॉ जाली. आयतारा रातीं जिकोचो पंगड रिओ ब्रांको आड प्री सीझन मॅचींत खेळ्ळो. तातूंत एफसी गोवाचो ब्राझिलाचो फॉरवर्ड राफायल कोहेलो आनी डिफेंडर लुसियोन 1-1 मारलो. इतल्यान खबरांची रंगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.